30 ಸಮಯಾची ಸ್ತುತಿ करूया बुकांत 5:30 सगळ्यांनी धीमी घालया. स्वामी आमचे सोडवण झालं जिवंत जेजू बापा कुशीन बसून तो जेजू या सक्रामेंतान कोरोसून हजर आसा
संवसाराच्या अखेरपर्यंत हांव तुमचे संगत आसतलो म्हणलो जेजू या सक्रमेंतान खरोस आसा, आमचे संस्कार आसा, आमचे संगत आसा, ताचे दर्शन आमी पळयता. आज हांगासर हे नोवेन चलोन व्हरूंक आमकां कृपा दिवंक, दैवीक कृपेन बरोवंक, दैवीक सत्तेन बरोवंक, ह्या मिसाच्या बलिदानांत प्राजताच्या संस्कारा मरिफात आमची पातकां बोगसून ताचे उतार दिवंक, ताची कूड आनी रोगात आमकां दिवंक, पोशीत करूंक, आयच्या सगळ्या दिसाचे हे कार्य सगळें बरें करूंक, ताची कृपा जोडूंक, सांत लोरेसाच्या विशेष मजत मागणी करून जेजूची कृपा जोडूंक आमी आयिल्ल्या ह्या वेळार आयचे सगळे नोवेनाचे हे मीस आराधन होगलाप स्तुती महिमा सगळे बऱ्या तरान जावंक, देवाच्या स्पिरितान आमी बळोवंक, देवाच्या सत्तेन बळोवंक कृपा मागच्याक ताका आमी हसया, अर्घ दिवया, आराधन करया. आज तुका आराधन करून दुर्लभ करून महिमा देऊन स्तुती करून वंदन करून हजारो हजारो लोक हांगासर येवन जेजू तुझे महिमा प्रगट जावन तुझ्या आशीर्वादाने बरोवन तुझ्या कृपेन बरोवन तुझ्या सत्तेन बरोवन तुझ्या गुणगत्या सत्तेन बरोवन बरी भलायकी जोडून वावरतान वर जावं मागण्यान दूर जावं पातकांचे भक्षणे बरोवन उरपा आमकां लागून राजच्या संस्कारा मरिफात पाताळ बोलकन गेल्ल्या मरिफात पाश्चात्याप पळिल्ल्या मरिफात आमचे अंतस्कर आमचो आत्मा नितळ जावं दे कुडी आत्मेची भलायकी जोडू दे आजकाल सगळे पयस करू दे तुझी कृपा हर एकट्यान मेळोव दे हे जेजू तुझी कृपा लाभ जेजू आमची पातकां बक्षे आनी तुका स्तुती करून तुझे उतार प्रगट करून तुका मान करून तुका होकार दिवंक तुका गितां गावंक आमकां फवत कर आम्हा समेस्तांचेर आशीर्वाद घाल हालेलुया 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 आयचे नोवेन आयचे आराधन आयचे महिमा आयचे नीज सगळें तुका भेटोवन दिताना तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां हर एकल्याक बळ हर एका भक्तीकाने हांगासर येवन तुका स्तुती करतना अर्घ दिताना महिमा सगळ्यांक बरेंपण जावं दे हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमयान जेजू अर्गान तुका सुमयान जेजू महिमान तुका सुमयान जेजू महिमान तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू अर्सितां तुका सुमयान जेजू अर्सितां तुका जय जय तुका सुमयान जेजू जय जय तुका हालेलुया 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 मगाच्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र तळार सांत लोरेसाक समर्पिल्ल्या आयच्या दिसा ह्या नोवेनाक भाग घेवंक आयिल्ल्या ह्या वक्ता
क्रिस्ताची कृपा आमी मागता. आयच्या दिसाचे नोवेन आराधन मीस मागणे सगळे फळां बरी जावं. हर एकली हांगासर ताचें दर्शन घेवंक आयिल्ली फळां बरी जावं दी. तांची मागणी देव आयकूं दी. सांत लोरेस आम्हा समेस्ताची मागणी देवा बापा पुता पवित्र आत्म्याक ते वर्तों दी. आमच्या मागण्याचो फळ मेळों दी. ह्या पवित्र तळार आयिल्ल्या हर एकल्यांक देवाची काकूळ तो उदंड मापान मेळों दी. देवाच्या मुखामळाचे परसळ तसो आशिर्वाद हर एकल्याक लाभों दी म्हणून आमी मागतना आज हे मागणे आमचे देवाक पावों दी. हे मागण्याचे वरस बरवसाची यात्रिका जावन मागण्या सोमे देवाची कृपा जोडून आमच्या कष्ट दुखीक आधार मागून आमची बुजवण देवाच्या मागण्या आमच्या मागण्या मरिफात देवा थंय जोडच्या खातीर आमी मागया. देवाची स्तुती करया, देवाक अर्गां दिवया, आराधन करया. ताका स्तुती करचें भाग आमकां मेळ्ळां. पवित्र आत्म्याची सक्तेन सगळें यशस्वी जावं दी. आमचे मागणे देवाक पावों दी. धुंपाच्या दुरा बरी आमची मागणी सर्गाक असल्या देवाक पावों दी. हांगासर असो जेजू क्रिस्त ताका मान होगळाप जावं दी म्हणून स्तुती करच्या गिता मरिफात देवाक आमी हरसिया अर्गां दिवया. गीता बुकांत 586 86. Dev Isakasu, Dev Jacobasu, Sugla Sungsarasu, Dev Abramasu, Dev Isakasu, Dev Jacobasu, Sugla Sungsarasu, Dev Nasu, Anituso, Dev Nasu, Anituso. Abramasu, Dev Isakasu, Dev Jacobasu, Sugla Sungsarasu, Dev Abramasu, Dev Isakasu, Dev Jacobasu, Sugla Sungsarasu, Dev Nasu, Anituso, Dev Nasu, Anituso. Talia pequena. Sorundili isma amkaini tapati nisham sorundili Israela amkaini Stuti Kuriya Sarvispuran Pakanuya Danya Deva Stuti Kuriya Sarvispuran Pakanuya Danya Deva Dev Abramasu Dev Isakasu Dev Jacobasu Sugla Sungsarasu Abramasu Dev Isakasu Dev Jacobasu Sugla Sungsarasu Dev Nasu Anituso Dev Nasu Anituso. आमचे देव अब्रामासो तो देव इसाकासो तो देव जाकोबासो तो देव जीवाला सर्वश्रेष्ठांचो जीवा देवाचो देव तो ना दिसते रुपार हांगासर तो आसा आमच्या मदें तो आसा आमकां ताणें रचला फसला सांबाळटा जीव दिता राखण दिता सगळें दिता. त्या देवाक हरसूंक आमी आयल्या आराधन करूं आयल्या. सुकणी सावजा सागर चंद्र आकाश भूमी अंतरळ सगळे देवा बापाक पुता पवित्र आत्म्याक त्रयेक देवाक आराधन करूं शकलो. तांचे शिवाय आमी देवा बापा पुता पवित्र आत्म्याक आराधन दिवया आराधन करया स्तुती करया.
Resumede amkampesta pesode amkarata Resumede amkampesta pesode amkarata Stuti kuruya senispera Wakuniya anyatira Stuti kuruya senispera Wakaniya Deva Dev Abramasu Dev Isakasu Dev Jacobasu Sura Samsarasu Dev Abramasu Dev Isakasu Dev Jacobasu Sura Samsarasu Dev Mozo Alitusu देव अब्राहम असो जाकोब असो इजाक असो देव म्हजो आनी सगळ्या संवसार असो आमकां ताणें रचलां पसलां सांबाळटा हांगासर आपण हाडलां ताची काकूळट आमकां मेळटा ताचो दैवीक मोग आमकां मेळटा हांगासर ती जोडूंक ह्या ताबोर दोंगरार आमी आयल्या रुपांतर जावंक आयल्या बरेंपण जोडूंक आयल्या समाधान शांती जोडूंक आयल्या ह्या दोंगरांतल्यान वाळटा ती कृपेची झर पवित्र आत्म्याची झर ती कृपा समाधान शांती संतोष मोग एकवट भलायकी सबस्काय सगळें आमकां मेळटा ह्या दोंगरांत हांव देखून आमकां आमी समर्पण दिवया ताका ताची स्तुती करतना ताका अर्घ दितना ताका ताचो उपकार बावडटा आसतना आमकां बरेंपण जाता हर एका संवसाराक बरेंपण जाता संवसारार अन्याय आसा अनीत आसा झगडीं आसा लढाय आसा स्वार्थ आसा आनी नानात तरेची घडपाक अपराध घालूंक पळयतात हें सगळें आसा पूण देवाक स्तुती करतना हें सगळें नीव रावंक जाता देवाची स्तुती करतना हें सगळें नीव रावंक जाता सगळें खोटेपण अन्याय आनीत भ्रश्टाचार सगळें नाश करूंक जाता देवाची स्तुती करया देवाचो मोग नियाळया देवाची काकूळट भोगया ह्या दळा ह्या दोंगरार रुपांतर जाल्लो जेजू मागण्यार आसतना थंयसर बरेंपण जालें ताचें आंग वस्तूर सगळें धव्या इमाबरी जालें तर आमचें हांगासर हें रुपांतर जावं ह्या दोंगरार आमी आयल्या सांत लोरेस आमचे पासून मागता मोरी माय आमचे पासून मागता सांत भक्त आमचे पासून मागता एकामेका आमी मागता आयच्या दिसाचे नोवेन हें फळां बरी जावं दी आमी आमची मागणी त्या सवा आत्रेक सगळें देवा मुखार भेटोवंक आयल्या देवाक अर्पोवंक आयल्या देवाक समर्पण करूंक आयल्या आमकांच आमी समर्पण करया आमचे कुटुंब आमची भुरगीं आमचे युवाजण आमच्या कुटुंबाचे सांदे आमचे हर एक कुटुंब जेजूक भेटोवन दिवया पिरगस कुटुंब यात्रेक पळणी करचे भक्तिकांक हर एकल्यांक जेजूक भेटोवन दिवया आमा सुमेस्तां बसत मागया आमकां कश्टांच्या लोकांची तांकांय समर्पण दिवया देव तांकां परिवर्तन करूंक देव तांचें मन उगडोवं देव तांच्या मनाक समाधान शांती दिवचे खातीर आमी मागून देवाची स्तुती करचे मरिफात देवाक अर्घ आराधन करचे मरिफात आराधन करूंक आमी हांगासर आयिल्ल्या मरिफात देवाक अर्घ जावं दी गीत गावच्या मरिफात ताका स्तुती करया Samagaradankam Stikam Gavyan Git Pansanko 24 24
지수 모가라 지수 모가라 आराधन करता हूँ समय और गाडीता हूँ समय स्तुती करता हूँ समय आमचे ते कितें आसत काय किरकोळपण आसा जाल्यार आमी ना फोव जाल्ली आराधन करूं आमी फोव न्हय तरी तुजे चरणी तुका समर्पण दिता देखून तुजो उपकार बावडता हांव ह्या घडये जेजू आम समेस्तांचेर तुजी दया दिश्ट कर आमचे उपकार आमचे हुगलीक आमचो उतरां अगलिकेची आराधनाची तुका पावों दी तुका मान मेळों दी तुका महिमा जावं दी तुका स्तुती जावं दी Wakun asa Purpintu anta itu nasa Zawi sangat tu sotimu asa Purpintu anta itu nasa Zawi sangat tu sotimu asa Jesu सगळी कृपा या सक्रामेंतांत आसा वखसाणेची कृपा दैवी कृपा ओंकरची कृपा जलायकी जोडची कृपा सुडका बाच्या जोडची कृपा शांती समाधान जोडची कृपा स्वस्तिकाय पुरासान भरवसो जोडची कृपा संतोष सगळे कृपा या सक्रामेंतांत आसा कृपेचो सागर तो बरी बरी सगळी कृपा या सक्रामेंतांत आसा ती कृपा जोडूंक आमी आयल्या समाधान शांती सुडका बाच्यावी बरेपण जोडूंक आयल्या ती कृपेची किरणां आमचेर पडोवनी मुखार म्हणसो परजळ आमचेर पडोवनी ताका स्तुती करतना ताका अर्गां दितना ताका महिमा दितना ताचेर दिश्ट घालतना ताची पवित्र कृपा आमचेर पडच्याक आमी आतां ह्या गिता मार्फत मागया Slowly, Jesus, I'm so slow. To Chuvinago, I'm going to slow. Sonia, Jesus, Boliboro. Don't some judging you so, it is Taro. Sonia, Jesus, Boliboro. Sam judging so it is Taro Jesu Mogala Jesu Mogala Paragun Tuka Jesu Daya Paragun Tuka
भावाला कर आमचे ठाकूर दाखले देवा तुझं दयाळ देव तू तुझे आमचे लाभायचे कर कृपा वाळा शिकल आमची धूक आमची बेजराई आमचे सर्व चिन्ह कीर्तन 100 वळ 4 म्हणटा अर्गां दिवन ताच्या दारवाट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती करा ताच्या आंगणांत येया ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा देवाच्या आंगणांत आमी आसा हांगासर दारवाट्यांतल्यान भितर सर ह्या आंगणांत आमी आयल्या हें तळ हें आंगण हें देव मंदिर देवाचें आंगण ह्या आंगणांतल्यान देवाक अर्घ दिवचे भाग आमकां फावो जाला म्हणटा किर्तनकार 100 वळ 4 अशें आसता सोम्याचो उपकार बावडटना सोम्याचें हजरपण सदांच आमच्या जिवितांत आसतलें ताचें हजरपण आमकां ताच्या कुरपेच्या बेसांवांनी आमकां बरोवंक जातलें देखून मोगाचे भाव भयणीनो कीर्तन 50 वळ 22 म्हणटा जो कोण अर्घां स्तुतेचें बलिदान भेटयता तो म्हाका मान दिता प्रामाणीक मनशाक देवाचें तारण हांव दाखयतलो आमी अर्घां बलिदान भेटोवंक हांगासर आयल्या अर्घां बलिदान भेटयतना देवाचें तारण सडवण कुरपा सुडका बादशावी आमकां मेळटा देखून आमी समेस्त उबे रावया आयचे दिसाचें मागणें आमचें आराधन देवाचें उतार आयकोंक आमी वेता ते देवाचें उतार हर एकल्यांक जिवीत देव दे हांगासर हजर आशिल्ल्यांक हजर नातिल्ल्यांक हांगासर आयच्या दिसा मागण्याक हजर जातल्यांक नोवेनाक हजर जातल्यांक हें पळयतल्यांक विक्षण बगतल्यांक हें सोलोवन व्हरतल्यांक ब्रदराचेर म्हजेर आमा सोमेस्तांचेर कुमसार जाता थंयसर ते कुमसाराच्या याजकांचेर आनी सर्वांचेर देवाचो पवित्र आत्मो येवं दी तो स्वताचो सुडका दिवचो बाचावी दिवचो कुरपा दिवचो हे नव्यान मीस फळादीक करचो तो पवित्र आत्मो आमकां घटाय दिवं बळ दिवं बळायकी दिवं सत्यान बरो दी आयचे मागणे फळादीक जावं दी देवा बापाक महिमा देव दी सांत लोरेस मरिफात देवा बापाक महिमा जावं दी हे तळार ह्या आंगणांत देवाच्या आंगणांत आमी आयसाव देवाक स्तुती करतना देवाचो मोगणी हाडटना पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी भरच्या खातीर आयचे मागणे फळादीक जावचे खातीर देवाचे उतार आमकां लाभच्या खातीर आतां ह्या घडये तो पवित्र आत्मो आमकां धैर्य दिवचे खातीर आतां आमी मागया पवित्र आत्म्याचें गीत पान संको 97 I'm
सांगता आमकां तुजी करवेणी बळाची अस्कुची बळादीत आमची अस्कुची बळाची देवाच्या पवित्र आत्म्या आज संवत्सर येवच्या सर भक्तिकांचेर तुजो आत्मा देवन येवं सांत लॉरेन्साच्या नव्यानाक हजर जावच्या हर एका तुझ्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद घाल विविध तरेची मजत मागवण हांगासर ती येतात तांचे कश्ट दूख हाळू कर पिडा शिडा गुण कर बरेपण मेळाशें कर हांगासर भेटयलेली हर एक तेसावां बेसांवांनी बरो दी आयचे मागणे फळादीक कर हे सोलनवरच्या हर एकल्यांचेर आशीर्वाद घाल पुर्जेंतीचेर मूड दोमगरांचेर दानींचेर पोशाख जाल्ल्यांचेर विविध तरेने आदार दिवच्या हर एकल्यांक तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर सर दानींक तूं आशीर्वाद दी आयचे मागणे सगळे फळां बरें जावं तुका भेटोवंक हाडना आयल्या हांव आमची जिणी ही जिणेची सगळी काणी तुका भेटयतना त्या पवित्र आत्म्या मार्फत आमकां सवस्काय लाभय आमकां घटाय लाभय आमकां बळ लाभय आमकां सत्यवंत कर आमची काकूट कर आमची पातकां निवाड तुझ्या आमोली गायांनी आमची पातकां धुवन काड तुझ्या आमोली रक्तान आमकां नितळ कर म्हण तुजे लागीं लालयोन मागता हे पवित्र आत्म्या आमचेर समेस्तांचेर ये ह्या तुझ्या देवाच्या आंगणान सोम्याच्या पंगणाचेर आमी आसा त्या पवित्र आत्म्या धाड हे पवित्र आत्म्या आमकां सवस्काय दी नमान बरी कृपेन भरलेले समी देव तुझे संगता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचो क्रिश्चन जेजो Bhagavante Maria Shmai, Amor Bengadini Vigor, Adanim Chama Sugayamin, भाग्यवंती मोरये Amor Sedi Vigor, भाग्यवंत लोरेसा Amor Sedi Vigor, भाग्यवंत जुता देवा Amor Sedi Vigor, भाग्यवंत मदर तेरेसा Amor Sedi Vigor, भाग्यवंत रिटा Amor Sedi Vigor, भाग्यवंत जुआंव बाउटिस्ता Amor Sedi Vigor, भाग्यवंत जुआंव वांजेलिस्ता Amor Sedi Vigor, भाग्यवंत जुता भाग्यवंत जुजे Amor Sedi Vigor, भाग्यवंत पेद्रो आणि पाऊल Amor Sedi Vigor, समेस्त देवाच्या बडव्यानो Amor Sedi Vigor, समेस्त देवाच्या भक्तिकानो Amor Sedi Vigor, समेस्त देवाच्या मार्तिरानो Amor Sedi Vigor, हालेलुया Hallelujah, हालेलुया Hallelujah, हालेलुया Hallelujah, हालेलुया Hallelujah, हालेलुया Hallelujah. दयकन बसया मगच्या भाव भयणीनो आदले पोटी आमी मागण्याचे विशयांत हांगासर देवाचे उतार दिल्ले आज ताचे तेंच कंटिन्यू करता मागण्या विशयान देवाचे उतार आमकां सांगता कित्याक हें वरस मागण्याचें वरस ब्रदर हांगासर आसा देवाचे उतार वाचतलो तुमचे लागीं पवित्र पुस्तक आसा जाल्यार तुमी वाचचें धैर्य सुखनासतना आमी मागा जाय म्हणून आमकां जेजू सांगता धैर्य सुखनासतना मागूं ह्या पवित्र आंगणांत देवाच्या आंगणांत देवाच्या तळार ह्या दोंगरार आमी मागोवंक आयल्या देवाची मागणी आमकां आजार जावं दी तेसलोनिकेरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आमी वाचता तेसलोनिकेरांक बरयल्लें तें पयलें पत्र अध्याय 5 वळ 16 ते 18 पर्यंत अध्याय 5 16 ते 18 पर्यंत देवाचे उतार कितें म्हणटा आमी आयकुया सदांच कुशल आसाया खणी नासतना म्हाका सर घडीतणी देवाक अर्घां दिया क्रिस्त जेजूच्या एक कोटांत आसलेल्या तुमचे तांव देवाक इतलें जाय सदांच कुशली जाया कळनासतना मागा सर घडीतणी देवाक अर्घां दिया क्रिस्त जेजूच्या एकवटान आसल्या तुमचे तावन देवाक कितलेंच जाय आमचे जिवीतच मागण्याचे जिवीत जायचे सर घडीतणी देवाक अर्घां दिया एक तुमचे सकाळी तावन सांजे पर्यंत पापा फ्रांसीस म्हणटा नित्या पयले तुमी पवित्र आत्म्याक अर्घां दिया म्हणटा कितल्या मापान तुमकां पवित्र आत्म्यान सगळो दीस सकाळी उठल्या तक्षण सगळे उठल्या तक्षण आमी मागण्यो करता वय सकाळी उठल्या तक्षण आमकां देवान बरी रात दिल्या आज आमकां उस्वास दिला उजवाड दिला आनी वाचयला देवाक अर्घां दिया तें तावन स्टेप 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 हर एक हांतांनी सकाळीच्या आदेशाक दनपराच्या आदेशाक सांजेच्या आदेशाक मेळिल्ल्या सोर उपकारां खातीर पापा फ्रांसीस म्हणटा पवित्र आत्म्यान दिल्ल्या कुरपे बरी जिणे खातीर पवित्र आत्म्यान केल्ल्या सोर उपकारां खातीर अर्घां दिया म्हणटा न्हिदच्या पयले कितलें ब्युटिफूल प्रेयर पळया बरी न्हीद पडटा सुसेगाद न्हीद पडटा कितेंच टेन्शन ना कांय सपनांत उलयना आमी कांय सपनांत वायट सपनां पडनात कित्याक देवाक आमी अर्घां दिले देखून तेसलोनिकेरांक बरयल्या त्या पत्रांत देवाचे उतार म्हणटा कळनासतना तुमी मागा कळनासतना मागा सामोनिकान 16 वर्सां कळनासतना आपल्या पुताच्या परिवर्तना खातीर आगोस्तिना खातीर मागलें तिचे मागणें देव आयकलो एक स्त्री येयली पळ 16 वर्सां तिणें भुरग्याच्या देण्या खातीर मागलें कळनासतना मागलें बरवसो सांडूना बावडतान दंडळवना दिवना म्हूण बेजार करूना दितले म्हणलें बरवसो दवरलो देव दितलो स्वाभावीक तरान कन्शन्स IVF आनी कितें अस्वाभावीक तरान वापरिनासतना नॅचरल स्वाभावीक तरान प्रकृतीच्या नेमा प्रमाणे भुरग्यांचे देणे तिणें मागलें 16 वर्सां मागिल्ल्यान देवान तिका 2 भुरगीं दिले जवळीं भुरगीं दिली देवान तिका 2 जवळीं भुरगीं फावो केली देवाक जावं अर्घां देखून हर एका घडीतनी अर्घां दिवंक म्हणटा फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 6 ते 7 कितें म्हणटा अध्याय 4 वळ 6 ते 7
कसलो सुखंत हुस्को धरी नाकात कसलो सुखंत हुस्को धरी नाकात बेजार करी नाकात टेन्शन करी नाकात जायतो लोक टेन्शनांत आसा बेजारांत आसा एंजायटी आनी फियर एका तराचे कांतवणी एका तराचे आकांत एका तराचे भिरांत चडलां देखून हांगासर देवाचे उतार म्हणटा कंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान उपकारी मन जायचे मेळटा म्हणली भद्रती जायचे मेळटा म्हणली खात्री जायचे उपकारी मनान देवाक कळया तुमची गरज कितें तुमकां जाय तें हर एकली मागण्या मार्फत आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा तोड आमच्या सन्मायेन आठां पौलुस सल्लें तें देणे देवाचें समाधान तुमची काळसां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत रखतले केदळा तुमचे गरज तुमचे मागणे उपकारी मनान तुमी देवाक भेटयतात ते दळा तुमच्या जाणवायेन आटापूंक जायना तसलें टेन्शन निवारूंक बेजाराय निवारूंक मेंटल पीस मेळोवंक देवाचें देणें समाधान तें समाधान खंयी मेळना देवान दिवचें तें समाधान तुमचे मदें आसा तें समाधान तुमकां दिवचे खातीर तुमची काळजां देवा ते एकवटान रावचे खातीर देव तुमकां समाधान दिता मस्त टेन्शन आसा बेजार आसा आज मागतात हर एक लोक समाधाना खातीर मस्त लोक येता फादर समाधानच ना म्हाका समाधान म्हणलें ना फादर मस्त लोक म्हणटा देखून तुमचे गरजो देवाक कळयल्ल्या वेळार देव तुमकां समाधान दिता आमच्या जाणवायेंत खंयच्याच तराची PhD केल्यार समाधान जोडूंक जायना खंयच्याय पब क्लब मैदान जेवण गम्मत तें समाधान मेळना पूण तुमच्या मागण्यांत उपकारी मनांत तुमच्या काळजांत जेजू ते एकवट रावचे खातीर जेजून दिवचे ते समाधान वर्त तें म्हणटा फिलिपिकरांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 6-7 उपरांत आमी वाचता रोमाकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत अध्याय 2:12 वळ 12 रोमाकारांक बरयल्लें तें पत्र वाचा अध्याय 12 वळ 12 चॅप्टर 12 वर्स 12 कितें म्हणटा अध्याय 12 वळ 12 ते अशें म्हणटा तुमकां लाभल्या बरवशांत संतोष पावा तुमकां बरवसो आसा जिवंतपणांत बरवसो मेळ्ळा आमकां एवकरिस्तांत बरवसो मेळ्ळा मागण्यांत बरवसो मेळ्ळा पातयेनी तुमकां मेळिल्ल्या त्या बरवशांत ट्रस्ट म्हणटा आमी तुमकां मेळिल्ल्या त्या बरवशांत बी चेअरफुल बी हॅपी संतोष पावा बरवसो कितें म्हळ्यार जेजू आमकां दिता म्हणलो तो बरवसो हांगासर नव्यानाक तुमी आयल्यात बरवशान तुमी आयल्यात हांगासर मागण्याक आयल्यात बरवशान तुमी आयल्यात हांगासर मिसाक आयल्यात बरवशान तुमी आयल्यात हांगासर देवाचे उतर आयकूंक आयल्यात बरवशान तुमी आयल्यात तुमच्या बरवशान तुमी संतोष पावा कश्टांवरां मदीं सस्तीक जाया कश्टांवरांत जायते कश्ट येतात तुमकां बेजाराय भोगता इराराय जाता वयले वयर कश्ट येतात पिडा येता समाधान ना संतोष ना निराशपण एकसरपण बेजाराई कंत दूख पूण ह्या कश्टांवरांत सोंसणीक जाया म्हणटा बी पेशन्स धांव नाकात तरतर नाकात बावडतान बिजूड कर नाकात सुसायड करया म्हण चिंत नाकात खंयसर धांवचें म्हण चिंत नाकात पूण जेजू म्हणटा बी पेशन्स सोंसणीक जाया मागण्यांत तीर रावा मागण्यांत तीर रावा तुमच्या मागण्यांत घट्ट रावा अचल रावा बरवसून रावा खंडीत तुमकां संतोष मेळटलो खंडीत जावन मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो मागण्यांत तीर रावंक जायते पयली मागण्यांत आमकां दुबाव येता दातागी ना हांगे म्हणून मागतना मस्त म्हणच्या हांगासर मागल्या प्रसमा जालें फादर फाटी येताना तशेंच परत्याक परत स्त्री म्हाका 12 वरां राती फोन करता फादर कितें पुरो जाता कालें पुरो जाता सोसूंक जायना कालें करचें म्हूण कळना फादर हांवें म्हळें तूं मागण्यांत तीर राव बाय भिये नाका जेजू म्हणटा न्ही भिये नाका म्हणून घट्ट मोन कर
पॉझिटिव्ह चिंत, सकारात्मक तरेन चिंत, कांय भिये नाका. तुवें मागणें केलाय न्ही, देवाक समर्पण दी, सगळें देवाक भेटोवन दी. जायते फावटी आमकां पावना, आमचे विकनेस आसा, आमचेच खतकाय आसा, पावना तो बरोसो, पावोंक जायना ती सोंसणेकाय. जायते फावटी वयल्या वयर वादळ येतना जेजू म्हणटा इतलेंच सोंसणीक जाया आनी तुमकां मेळटलें. देखून अपूर्वचे देवाचे उतार आमकां सांगता. मातेवाच्या वांजेलांत देवाचे उतार अध्याय 7 वळ 7 उडास दवरा मोगाच्या भाव भयणीनो. रोमाकारांक बरयल्लें तें पत्र अध्याय 12 वळ 12. मातेवाचो वांजेल अध्याय 7 वळ 7 कितें म्हणटा? उडास दवरा. जस्ट तुमच्या कश्टा वेळार बेजारा वेळार रिपीट करियेत, तुमी रिपीट करियेत. वास उबो रावन वास पळय. मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें, बोडया तुमकां उक्तें जातलें. बस पळया, मागात एंत देवाचें उतार म्हणटा. हें कोणें म्हणलें? जेजून म्हणलें उतार. मागा तुमकां मेळटलें, सदां तुमकां लाभतलें, बोडया उक्तें जातलें. मातेवाचो वांजेल अध्याय 7 वळ 7. तुमच्या कश्टा वेळार, बेजारा वेळार, निराशपणा वेळार तुमी मागा. हें उतार सांगा. खंडीत ह्या उतराक बोळ आसा. ह्या उतरांत मागलो उपकार मेळटा. देखून मागताचो वांजेल अध्याय 11 वळ 26 चॅप्टर 11 वर्स 24 कितें म्हणटा ह्या दिशेन मागण्याच्या ह्या वेळार? देखून हांव तुमकां सांगता, देखून जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता, झडतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवाक तुजे वरवीं चड काकूट लागतली. चॅप्टर 11 वर्स 24 मार्काचो वांजेल चॅप्टर 11 वर्स 24. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सक्कड मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळां म्हणून सत म्हणा. आनी कितें तुमी मागण्यांत मागतात तें तुमकां मेळ्ळां म्हणून सत म्हणा. मेळ्ळां म्हूण सत म्हणा आनी तें तुमकां मेळटलें. हें उडास दवरा आनी तुमकां मेळटलें. उडास दवरा मोगाच्या भाव भयणीनो. हें चॅप्टर मार्क चॅप्टर 11 वर्स 24. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सक्कड मागण्यान तुमी मागतात. तुमी मागतात भलायकी, समाधान, शांती, संतोष मागतात. भुरग्यांक बरेंपण, पास जावंक, विजा मेळोंक, पासपोर्ट मेळोंक, भुरग्याचे देणे लाभोंक, सैरीक लाभोंक. हें सगळें कितें तुमी मागण्यान मागतात तें मेळटाच म्हूण सत म्हणा. बिलीव दॅट यू वील गेट. बिलीव दॅट यू वील गेट. मेळटलेंच म्हूण सत म्हणा आनी तें तुमकां मेळटलेंच. तुमकां मेळटलेंच. हें देवाचें उतार. दीस इज द वर्ड ऑफ गॉड. हें जेजून सांगलें तें तुमकां खंडीत मेळटलेंच. कितें तुमी मागण्यान मागलां, तुमचें तेसांव, तुमचें पिटिशन, तुमचें सगळें इंटेंशन, वॉट एवर मे बी तुमी मागण्यान मागलां तें मेळटा म्हणून सत म्हणा आनी तुमकां मेळटलें. मार्काचो वांजेल कितलो? चॅप्टर 11 वर्स 24. बरो मोतीत वरा आज वाचा. तेंत तुमच्या जिवितांत वर्सान वर्स बायबल तुमच्या मनांत येवन दी. तुमचे कश्ट आयले जेजू तुवें म्हणाय आमचे तुवें म्हणाय जेजूक सवाल करा. जेजूक सवाल करा. तुवें म्हणाय आमी मागलें मेळटलेंच म्हणून आमकां मागलें सतमान म्हूण सांगलाय आनी आमकां मेळटलेंच म्हूण सांगलाय. हांव मागता तें दी म्हूण मागा. तुमी जेजू लागीं यू क्लेम फॉर दॅट. यू हॅव टू क्लेम. तुवें म्हणाय न्ही हें उतार. तुवें म्हणाय एक उतार माजून वयचें ना. आकाश आनी भुमी सरतलें म्हजें उतार केदींच सरचें ना म्हणाय. तर जेजू तुवेंच म्हणाय मागलें मेळटा म्हणून सतमान ना म्हूण सांगलाय, मेळटा म्हूण सांगलाय तें हांवें मागलें दी. आमी मागचें, भावडतान मागचें. मोगाचें व्हरत्यारे दुबावूस मागोंक जायना. भावडतान मागया. लाख क्रिस्तांव आयिल्लो हांगासर पवित्रान घेवना, पूण ज्या जाग्याचेर हर एक ब्रेस्तर तो येता. नोवेनांत ताणें मागलें. नोवेनांत मागलें. विशेष एका इंटेन्शना खातीर मागलें ताणें. नोवेनाच्या वेळा 8व्या दिसाच्या नोवेना वेळार ताका मेळ्ळें मागलें.
आ क्रिस्तांव तो पूण सर्वेस्पराच्या आंगणांत हे सर्वेस्पराचें आंगण हे सर्वेस्पराचें दर हे गलिलिया हे बेजिलिका ह्या गलिलियान ह्या आंगणांत ताणें येवन मागलें 8व्या 9व्या वेळार ताका मेळ्ळें 9व्या वेळार ताणें अर्गां दिलें कळनासतना मागलें तो म्हणटा ही जागड आनी प्रार्थना मल्तिनेट देवर हेंक कोरियर ಈ ಜಾಗಡು ಬತ್ತದ ವಿಶ್ವಾಸಡ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ बावडतान विश्वासान हांवें ह्या जाग्यार एका विशेष देण्या खातीर मागलें फादर म्हाका मेळ्ळें ह्या जाग्यार तो म्हणटा देखून विश्वास दवरन पातयेणेन मेळटा म्हणल्या खात्रेन आमी मागता देव आमकां दिता देखून मातेवाचो वांजेल परत्याक अध्याय 18 chapter 18 verse 18 to 20 कितें म्हणटा chapter 18 verse 18 to 20 देखून सतत हांव तुमकां सांगता जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें कितें तुमी ह्या संवसारी बांदून आसतात ते सर्गारी बांदून आसतलें ह्या संवसारी तुमी ह्या सर्गी सोडोवन आसतलें ते सर्गारी सोडोवन आसतलें म्हणटसी देखून हांव तुमकां सांगता म्हणटसी देखून त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग जण तुमचे भितरले इतलीं जाणां आसात तुमी तुमच्या कुटुंबात 10 जण आसात 15 जण आसात 5 जण आसात तुमचे भितरलो दोग जण एका मनात एक मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गी बाप ती तांकां दितलो जेजू म्हणना 25 जाणां म्हणून तुमच्या मदले 2 जाणां या 3 जण मेळोन म्हजे नांवी इन माय नेम इन द नेम ऑफ जीजस तुमी मागशा जाल्यार सर्गीचो बाप माय हेवनली फादर तुमकां दितलो खंयसर 2 या 3 मेळोन म्हजे नांवी मागतात थंयसर हांव आसा म्हणा जेजून आनी 2 या 3 मेळोन म्हजे नांवी मागतात एका मोनाचे जावन तुमी मागतात म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो जंय 2 या 3 म्हजे नांवी सांगता मेळटात थंय हांव आसा तांच्या मदगांत मातेवाचो वांजेल कितलो अध्याय बायट करा मातेवाचो वांजेल इम्पॉर्टंट हे सदांय घरा वाचा बरोवन वाचा तुमी उडास दवरा दायकन chapter 18 verse 18 to 20 बरो 20 अध्याय 18 वोळ 18 तावन 20 वाचा सगळे आसा जेजून सांगिल्लें उतार खंयसर 2 या 3 मेळोन मागतात थंयसर हांव आसा म्हजे नांवी म्हज्या बापा लागीं मागतात थंय हांव तुमकां मागलें म्हजो बाप दितलो हें देवाचें उतार मातेवाचो वांजेल अध्याय 18 वोळ 18 तावन 20 तुमी कोणायकी सांगा तुमच्या भुरग्यांक सांगा तुमच्या युवा जाणांक सांगा आक्रिस्तांवां कडेन सांगा हेंकां देवर हेंच्या पांटेर ताका हांवें म्हळें त्या मनशाक देवरी जागड विश्वासड प्रार्थना मल्तिनेट करतेर आमच्या देवान हें सांगलां आमच्या जेजून हें सांगलां क्लेम करा तुमी chapter 18 verse 18 to 20 कितल्या जाणांक मेळोना एक भयण म्हणटा पोर फादर डॉक्टरांनी ताका 4th stage कॅन्सर म्हणला मनशान म्हणलें आज अजाप फादर अजाप तुमी त्या सक्रामेंता मुखार मागलें म्हज्या न्हवऱ्या खातीर आज ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला पळया मेडिकल सायन्सा प्रकार व्हेरी डिफिकल्ट स्प्रेड जाल्यार कॅन्सर वाचना पूण ती म्हणटा आज अजाप जाला मागण्या मारिफात पातयेणे मारिफात अजाप जाला देव दिता पूण आमी विश्वासान मागलें देव आमकां फावो करता मस्तुपटी आमकां भोगता सांपावल म्हणटा मस्तुपटी आमकां मागलें मेळना म्हणून पूण हांगासर जेजून म्हणा विश्वासान मागा सत्माना मागलें मेळटलेंच म्हणा देखून आमी समेस्त ह्या घडये उबे रावया देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां दिवया मागण्याच्या जाग्यार आमी आयल्या सुरेस्पराच्या आंगणांत आमी आसा
सर्वेस्पराच्या तळार आमी आसा ह्या गलिलियांत मागोवंक आयल्या सर्वेस्पर जेजू आमचो देव ह्या सक्रामेंतांत आसा ताची दैवीक कृपा हर एकल्यांक तो मेळाशो करता त्या देखून मागण्याक आमी आयल्या ह्या घडये ताची कृपा आतां आमी गितां मरिफात मागून घेवया. तुमच्या गिता बुकान पांच संख्या 149 149. Maka tu magung shikhe Muja subiya Muja theriya Maka tu magung shikhe Muja subiya Muja theriya Maka tu magung shikhe Muja subiya Muja theriya Maka tu magung shikhe Sumiya 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 magung shikhe Muja sumiya Muja sumiya Maka tu magung shikhe जेजूच्या सिसांनी जेजू लागीं मागोवंक शिकय म्हूण मागणें केलें ह्या सर्वेस्पराच्या आंगणांत सोन्याच्या थळ्यार सोन्या लागीं आमी मागोवंक शिकय म्हूण मागया. कश्टांत आमी आसा बेजारांत आसा पिडेंत आसा निरासपणांत आसा सोन्या आमकां मागूंक शिकय म्हणून तुजे लागीं आमी मागता. Satana, ripe pampe boktana, sumiya magong shika. Pindi dukin murtana, dubaw maka dostana, sumiya magong shika. Urad maka utana, bhir mujhe sutana, sumiya magong shika. Suki dati bogtana, Vishwas musa dangaltana, Sumiya magong shikha. Muja sumiya, muja sumiya, Maka tu magong shikha. Muja sumiya, muja dunya, Maka tu magong shikha. कसा वेळार बेसराय वेळार पिडे वेळार सोनिया राग येतना द्वेष येतना हगे भोगतना कितें करूंक जायना म्हणल्या वेळार सोनिया म्हाका मागोवंक शिकय म्हाका मागोवंक शिकय सोनिया ह्या कश्टा वेळार म्हाका मागोवंक शिकय. मन समाधान नसताना मोन आमची पुस्तकाना सोनिया मागोवंक शिकय. सर्व म्हाका सांगताना एक सुरो हांव जाताना सोनिया मागोवंक शिकय. सोनिया विघ्न अनारा येताना माय जीसस हांव संतोरताना सोनिया मागोवंक शिकय.
जिवितांत चंचल साताना कंगाल जावन बसताना सोनिया मागून शिकय म्हज्या सोनिया म्हज्या दुनिया म्हाका तूं मागून शिकय म्हज्या सोनिया म्हज्या दुनिया म्हाका तूं मागून शिकय सोनिया या पवित्र तळार सान लोरेसाच्या जाग्यार मागण्याचे हे घर मागण्याचे हे वरस धीर भरोशान हांवें मागले उपकार म्हाका मेळाचे कर सोनिया म्हाका मागोवंक शिकय ह्या वर्सा भरवशाची यात्रिका हांव जावन आसा म्हाका मागोवंक शिकय मागल्लें मेळटा म्हणलो भरवसो दी म्हाका मागल्लें मेळटा म्हणलो भरवसो पातयेनी बावडतो दी ह्या बावडतान हांवें मागल्लें म्हाका फावो कर हांवें मागण्याचो मनीस जावन म्हाका फावो कर जेजू म्हाका मागण्याचो मनीस जावन फावो कर Kainetang sapratan jinitu angkeritan solia magom sita hankarana bertana tukasa usratana solia magom sita wudnanggoli satana asha maka dostana solia magom Shika Pidetau portana Mornaci biran etana Sonia magum shika Moja sonia Moja dunia Magum shika Moja sonia Moja dunia Sonia magom shika 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 Hallelujah 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 Jesus kama gahul gaudiya kusmena hubara kumara Udan duhane gulwari amta vare snarjya kurche Amta magam kavudana Hallelujah 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 बसया परण्या सोल्यांत मागण्या विशयांत कितें सांगता देवाचे उतार निर्गमन पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 20 वळ 26 chapter 20 verse 24 निर्गमन एक्झोडसान कितें म्हणटा देवाचे उतार मागण्या विशयांत म्हजे खातीर मातयेची एक वेदी बांदा आनी तिचेर तुमच्यो होम बलियो आनी शांती बलियो तुमचे बकरे आनी गोरवां भेटया जे सुवातेर म्हजें नांव तुमी उगडास दवरूंक जाय म्हूण हांव कुशी व्हरतां त्या सुवातेर हांव येतालो आनी तुमकां आशिर्वाद दितालो ही जावन आसा मागण्याची वेदी 300 वर्सां आदीं देवान विंचून काडिल्लो हो जागो सान लोरेसाक समर्पण दिल्लें हें बाजिलिका ह्या वेदीचेर देवान अजापां केल्यांत ह्या गलिलियांत देवाचेर अजापां सोल्ल्यांत ह्या बाजिलिकांत अजापां जाते आसात देवान विंचून काडिल्लो मागण्याचें घर मागण्याचें केंद्र देखून म्हणटा उगडास दवरूंक जाय म्हूण कुशी व्हरता त्या सुवातेचेर हांव येतलो आनी तुमकां आशिर्वाद दितलो लाखो लाख लोक ह्या जाग्यार येता फेस्ता वेळार कितलोसो लाख लोक ह्या जाग्यार येता ह्या जाग्यार हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो मागण्याचें घर हें
भरवशेचे यात्रेकाचे केंद्र हे ह्या जाग्यार हांव आशिर्वाद दितलो म्हणून सोम्यान सांगला देखून हरी एका ब्रेस्तारा हरी एका दिसा म्हणले बरे लोक हांगासर येता भोर रातीचे नायट विजिलाक कितलोसो लोक हांगासर येयलो ह्या सुवातेचेर हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो निर्गमन पुस्तकांत आमी सांगलें देव देवान सांगलें आज ह्या काळार ह्या घडये आयच्या दिसा ह्या जाग्याक ते सरी जाता देखून किर्तनांत आमी वाचता 142 वळ 1-2 142 चॅप्टर 1-2 व्हडल्या तळ्यान हांव सर्वेस्पराक उलो मारता व्हडल्या तळ्यान हांव सर्वेस्परा लागीं विनंती करता व्हडल्या तळ्यान हांव सर्वेस्पराक उलो मारता आनी व्हडल्या तळ्यान हांव सर्वेस्पर लागीं विनंती करता व्हडल्या तळ्यान जायते फावटी आमी हालेलुया 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 म्हणटा कांय बेजार जायना देवाचे कान केप्पे न्ही पूण कीर्तनकर म्हणटा 142 वर्स 1-2 व्हडल्या तळ्यान हांव देवाक उलो मारता देवा प्रेज द लॉर्ड म्हणटा देवाचें नांव काडटा सर्वेस्परा लागीं विनंती करता म्हजे मागणें आयक म्हणून व्हडल्या तळ्यान मुंदार सी म्हजो विळाप ताचे मुखार उमथिता म्हजो विळाप म्हजें दूख म्हजें रडणें म्हजें आकांत म्हजी बेजाराय म्हजो बोब आकांत आक्लास हांव सोम्या मुखार ओमथिता पोरींग आउट म्हाका समाधान जाय म्हाका शांती जाय देखून सर्वेस्परा मुखार हांव ओमथिता म्हजे कश्ट ताचे मुखार उक्ते करता म्हजे कश्ट म्हजी दूख म्हजी बेजाराय सगळें ताचे मुखार उक्तें करता जायते फावटी म्हणटा काळाक भोव मारतात म्हणून पूण हांगासर देवाचे उतार म्हणटा म्हजे विळाप विळाप म्हळ्यार म्हजें मॉर्निंग म्हजें दूख हांव सोम्या मुखार ओमथिता म्हजे कश्ट हांव उक्तें करता म्हजें काळीज उक्तें करता म्हजें मन उक्तें करता देवा मुखार सांगता तें मागणें दॅट इज प्रेयर मागणें जावन सत्तें भियेनाका तूं मागणें करची पावताय तुज्या घरा आसाय बेड्डार तूं न्हिदच्या पयलें मागणें करताय व्हडल्या तळ्यान म्हणजे कितलें आयकता कितलें तुका जाता तितलें मात विळाप तुजें रडणें तुजें दूख तुजें कश्ट सर्वेस्परा मुखार दवर कीर्तन चॅप्टर 142 वर्स 1-2 म्हणटा तें जावन आसा मागणें देवा मुखार सांगचें देवा मुखार उक्तें करचें आमी देखून मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता चॅप्टर 6 वर्स 6-8 चॅप्टर 6 एवढा आसता वर मातेवास वांजेल म्हटलो 18 म्हणे हांवें आतां 6 कितें म्हणटा चॅप्टर 6 उडा आसता व्हरून इजी वो चॅप्टर 18-20 हांगाचेर चॅप्टर 6-8 पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग तूं मागतना तुज्या गुपीत तरान पर्सनली कुडा भितर रीग दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी थंय गुपीत आसच्या गुपीत म्हळ्यार हांगासर पर्सनली गुपीत आसच्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटाण केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो तुवें गुटान मागलें तुवें गुटान केल्लें मागलें तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दिता थोडे फावटी तूं घरा वच तूं जावन पुरो 3 वरार तूं मागताय सकाळी पांत्यार 3 वरार मागताय या उठल्या तक्षण तूं मागताय वस आल्तरी मुखार जावं तुज्या कुडां जावं वस आनी बापा लागीं दिंबी घाल माग कोणी पळयता म्हूण तूं चिंतिनाका कोणी तुका पळयचें म्हणलें चिंतिनाका कोणी पळयता म्हणून भियेनाका लजे नाका माग तूं कितलो वेळ जाता तितलो माग हें पळयल्लो तुजो बाप देव दिसता गॉड इज मिनाक्षी मिनाक्षी म्हणटा मासली देव जावन आसा मासली ही दोळे धांपिना 24 hours दोळे धांपिना मासली त्या देखून क्रिस्तवां मिनाक्षी म्हणटात देवाक दोळे उक्तेत मासलेचे दोळे उक्ते देखून
तुका पळयल्लो तो बाप तुका प्रतिफळ दितलोच. दॅट इज पर्सनल प्रेयर, पर्सनल एनकाउंटर विथ द लॉर्ड. पळयल्लो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. उपरांत त्या शिवाय तुम्ही मागताना आण बवरतल्या बरी सईत ते बडबड नाकात. तुम्ही मागताना बावडतनातल्या बरी, बावडतनातले वट्टार मारतात. पण आपले बावडतना ते नाव पळयचे, म्हाका पळयचे, म्हाका पळयचे म्हणल्या बरी मागतात. तशें तुम्ही मागणी करिनाकात. तूं मागताना यथेष्ट निमणे मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुम्ही तांचे बरे करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. मागणे बिलकुल देवाक गरज ना. मस्त बडी सांगला हांवें, देवाक बिलकुल तुमच्या मागण्याची गरजच ना. तुम्ही मागच्या पयलेंच, हांगासर देवाचे उतार सांगता पळया, तुम्ही मागच्या पयलेंच देव तुमची गरज कितें म्हणलें तो जाणा. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मागण्या मारिफात देव बिलकुल बदलना. मागण्या मारिफात तुम्ही बदलोवचे, आमी बदलता. मागण्या मारिफात आमचो देव बिलकुल बदलना, मागण्यांत आमी बदलता. मागणी आमी सांगच्या पयलें, देवा लागीं एक्सप्रेस करच्या पयलें, देवाक मागच्या पयलें देवाक कळीत आसा आमच्या काळजाची भोगणां, आमच्या मनाची भोगणां, आमची आशा, आमचे आत्रेग, आमचे पिटिशन, आमचे इंटेन्शन सगळें देवाक कळीत आसा. पूण तो म्हणटा तुमी मागा. आमकां कितें जाय म्हणलें देवाक कत्तो आसा. तुम्ही हांगा येवच्या पयलें देवाक कळीत आसा तुमची मागणी कितें म्हणून. हांगा मागचे पयलें तुमची तेसामां सांत लोरेसा लागीं तुमी हाडून आयल्यात. तुमची तेसामां कितें म्हणून येदळूच सांत लोरेसा मारिफात देवाक कळीत आसा. देवाक कळीत आसा. पूण सांत लोरेस तुमचे पसत विनाती करता. ह्या पवित्र तळाचो सांत लोरेस तुमची मागणी देवा लागीं व्हरूंक मध्यस्थपण घेता, मिडिएटर, आनी तुमचे खातीर तोय मागता. देखून तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता सांत पौलो तिमोथीक कितें म्हणटा मागण्या विशयान. अध्याय 2 वर्स 1 ते 4, चॅप्टर 2 वर्स 1 to 4. तिमोथीक, फर्स्ट तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र. आमचे मागणे कशें जायचे म्हणून द मेथडोलॉजी, मेथड ऑफ प्रेयर कशें जायचे म्हणून सांत पौलो तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 वळ 1 ते 4. तर पयल्या सुवातेचेर मेळ्ळें बाय तुका वाच. पयल्या सुवातेचेर सोमेस्त मनशां पासून देवाक आमी मागणी, प्रार्थना, विनोत्यो, उपकार स्तुती भेटयचे म्हणून हांव वत्तयकन सांगता. ते मेथडोलॉजी पळया. पयले मनशां पासून देवाक आमी मागणी, मनशां पासून देवाक आमची मागणी, प्रार्थना, विनोती, आर्गास्तुती. फर्स्ट आमी थँक्स गिवींग दिता. ताचे उपरांत इंटरसेशन दवरता, विनोती मागणी दवरता. ताचे उपरांत आमची प्रार्थना दवरता. तेंच द मेथडोलॉजी. तेंच म्हणटा सांत पावल, पयलें तुमी मनशां पासून देवाक मागणी, प्रार्थना, विनोत्यो, उपकार स्तुती भेटयचे म्हणून हांव उपकार करून तुमकां सांगता. उपरांत ब्रदर मेळून गे. तशेंच आमी शांती बरयत आनी सरितीनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जिवन सारिशें रायां पासत, अधिकारां पासत, हुद्द्यार आशिल्ल्यां पासत मागी जाय. पळय ताचे उपरांत आमच्या मागण्या कशें जायचें म्हळ्यार आमी मर्यादेन जियोवचे पासत. वटार जिवी जियोंक जायना. देवा लागीं आमी मागचें. मर्यादेन आमची साल जमकण
आमचे नेसण आमची उतरां हें सगळें मर्यादेचें जायचें शांती समाधानान जियेचें ताच्या उपरांत तूं तिमोथीक म्हणटा सांग पावलो तुमची मागणी धार्मिकां पासत आमच्या दिएससी पासत पापसाहेबा पासत बिस्पां पासत कार्डिनलां पासत याजकां पासत धार्मिकां पासत मागा ताच्या उपरांत म्हणटा सांग पावलो तिमोथीक बरयल्या त्या पत्रांत राजकारबारां पासत राजकीय मनशां पासत बऱ्या फुडाऱ्या पासत आमी मागचे आतां ह्या दिसांनी मागोंक आसा सरकारा पासत बरो मुखेलमंत्री मेळोंक बरो प्रधानमंत्री मेळोंक बरो फुडारी मेळोंक आमी मागा जाय म्हणटा हें सांग पावलो म्हणटा तिमोथीक ही सगळी मागणी विनती मागण्यांत आसा उपरांत देवाक साहस जाल्लें हांव देवा आमच्या सोडवणादाराक ते मानवता ही मागणी देवाक खंडीत मानवता जर तर आमी राजकीया पासत मागलां फुडाऱ्यां पासत मागलां याजकां पासत मागलां बरो प्रधानमंत्री मेळचे पासत मागलां ते सोडवणदाराक देवाक मानवता म्हणटा जर तर आमी मागले मागणे हेरां पासत मागले मागणे आमच्या सरकारा पासत मागले मागणे देशा पासत मागले मागणे देव बिलकुल आयकना म्हूण तुमी चिंतात आयकता देवाक कळीत आसा कित्याक सोमेस्त मनशांनी देव खुशी भरता पळय सोमेस्त मनशांनी तारण हाडी जाय सुटका जोडी जाय सोडवण जोडी जाय म्हणून रक्षण जोडी जाय म्हणून स्वतान वळख घे जाय म्हूण देव खुशी भरता देवाची आशा इतलीच मागण्या मरिफात आमी मागल्या मरिफात इतल्या जाणांनी सांतोरसा मरिफात देवा लागीं मागल्या मरिफात हर एक मनशान हांगा आयिल्ल्या हर एका भक्तिकांनी तारण तारण म्हळ्यार सुटका सुटका म्हळ्यार सोडवण सोडवण म्हळ्यार रक्षण जोडी जाय म्हणून देवाची खुशी आनी स्वताची वळख घे जाय म्हणून स्वताची वळख घे जाय म्हणून देवाची अपेक्षा हें जावन आसा सांग पावलान पेद्रूक बरयल्या तिमोथीक बरयल्या त्या पत्रांत आद्येय 2 वळ 1 तावन 4 तुमी वाचा हें सगळें देवान आमकां कळीत केल्लें सांग पावलो मरिफात पवित्र आत्म्या मरिफात कळीत केल्लें कशें आमी मागा जाय कोणाक पासत मागा जाय खंयच्या तरान मागा जाय म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता जायते फावटी आमी म्हणटा फादर म्हाका मागोवंक कळना हें वाचल्यार बरो कशें मागाचें म्हण आसा सुरवेर आर्गां मागणें मेळिल्ल्या उपकारांक आर्गां दिवचें ताच्या उपरांत पाताक वळखोवचें हांगासर प्रार्थना ताच्या उपरांत विनती मागणें ताच्या उपरांत परत आर्गां मागणें दॅट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ प्रेयर हांगा सांग पावलो तिमोथीक सांगता अशें तुमी मागा जाय कोणा पासत मागा जाय धर्मिकां पासत राज फुडाऱ्यां पासत जीएससी पासत जावं दी बापसाहेबा पासत तावन सुरू करून सगळी मागणी जाय जाय पयलीं आमी आमचे पासत मागा जाय तेंय आसा तर मोगाच्या भाव भयणीनो मागच्या विशयांत आमी हे दोळूच आयकलें एजेकिएल प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी वाचता अध्याय 22 वळ 30 कितें सांगता म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां अपूर्वयन सांगता देवाच्या उतरांतच आमकां आयकोंक मेळटा कीर्तन 50 चॅप्टर 50 वर्स 14 to 15 सिराकाच्या पुस्तकांत न्ही कीर्तन पुस्तकांत कीर्तनांत साम चॅप्टर 50 वर्स 14 to 15 आर्गां स्तुतेचें बलिदान देवाक भेटय देवाचें उतार म्हणटा हांगासर आर्गां स्तुतेचें बलिदान देवाक भेटय महोन देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो फारीक कर खंयचेय तुमी आंगवण्यो केल्या जाल्यार मुस्तुपटी येतात बाकी आसा म्हणजे आंगवण ती केल्या जाल्यार फारीक कर आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार तुज्या कश्टांच्या वेळार बेजाराच्या वेळार दुखाच्या वेळार निराशपणाच्या वेळार खंय खंय धांवचें न्ही सुसायड करता म्हूण चिंतचें न्ही निराश जाला म्हूण चिंतचें न्ही तुज्या आकांताच्या वेळार देवाक उलो मार तेन्ना हांव तुका निवरतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय देवाचें उतार म्हणटा तुका सुटका दितलो तुका हांव निवारतलो तुज्या कश्टा वेळार तुज्या गायल्ल्या वेळार बेजारा वेळार निराशपणा वेळार हांव तुका निवारतलो आनी ह्या वेळेला म्हाका मेळिल्ल्या तुका मेळिल्ल्या उपकारा खातीर म्हाका तूं आर्गां दितलोय मान दितलोय पळया देवाचें उतार
कीर्तन चॅप्टर 50 वर्स 14 to 15. अर्घ बलिदान भेटे तुझ्या आंगोणी फरीक कर, आकांताच्या वेळार उलो मार, तुका हांव आयकतलो, तुझे कश्ट हांव निवारतलो, तुजी पिडा हांव गुण करतलो, तुझे मागणे हांव आयकतलो, तुवें मागिल्लें हांव दितलो आनी तूं म्हाका मान करतलोय. दॅट इज द प्रॉमीस ऑफ गॉड. देवाचे ब्लेसिंग, दॅट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड. देवान केल्ली बासवणी. भुमी अंतर नास जातले, म्हजे उतर नास जायना म्हण जेजून म्हणान तर आमी कित्याक भियेजय. आमी मागया, हे मागण्याचे वरस भावडतन मागया, विश्वासान मागया. मेळटली म्हणली कात्री कितली अजापां जाती आसात. हांव तो साक्ष म्हजे लगी आयिल्ली, बरेंपण जाल्ली, बरेंपण घडिल्ली साक्ष आसात. एका भुरग्या पोर ऑपरेशन करचें म्हळें डॉक्टरान, हार्टाचे प्रॉब्लेम. पूण 1 वर्स दिलें, 1 वर्स आपशे हार्ट ताचें फंक्शन जालें. ऑपरेशन नासतना बरें जालें मागण्याच्या बळान. ती पयस्तून आयली, आत्तां तळार मागली 1 वर्सा आदीं आनी पोर घेवन तांणी साक्ष दिली. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना, मनशाक तें असाध्य. पूण मागण्याच्या धर्मान मागण्यान तो दिता, देव खंडीय दिता. म्हज्या जिवितांत कितलींशीं अजापां हांवें पळयल्लीं आसात, भोगिल्लीं आसात. मागण्या मरिफात जाल्लीं आसात. हें तुमचेर पयलें हांवें सांगलां ह्या घडये. आजुनूय जाल्यार सांगूंक तयार आसा. हांव बारकूर आसलो ऑक्टोबरान, परवां ऑक्टोबरान सहार बॉम्बे कन्वेन्शन आसा, 3 दीस व्हडलें कन्वेन्शन तें. बारकूर आसतना थंयसर म्हाका कन्वेन्शनाक वचोंक आहलें, व्हडलें कन्वेन्शनाक तें सहार न्ही तें हांगा मारोल थंयसर वचोंक आहलें. ऑक्टोबराच्या 13 तारखेर म्हज्या दाव्या पांयाक दूख पडली. व्हडली दूख पडली गे, जायती दूख. ती सोसूंक जायना तसले पांयाच्या अँकला लागीं दूख पडली. देखून आदर्श आस्पत्रेक गेलो. थंयसर हाडां सोदाक तर आसलो, ताणें प्लास्टर घालें, सगळ्या पांयाकच प्लास्टर घालें. लेगमेंटर जालां, आलो नजो म्हणून. घरा हाडलें बारकुरांत. थंयसर म्हजी माय आसली आनी ती बेन्नीबाई म्हणून आहली आनी तिचो पूत आहलो. उठोंक जायनातलें, भायर भितर स्ट्रेचर दोन वयतलो. पूण दूख मात रावोंकूच ना. इतली दूख गे, सणसणे म्हणटा हांव, रेडिएटींग पेन, एकदम दूख ते. रावोंकूच ना. कितले पेन किलर काणल्यारी रावोंक नातले. परत्यान दुसरे दीस आनीक डॉक्टर लागीं व्हेलो. ताणें तें प्लास्टर काडलें आनी दुसऱ्यांत प्लास्टर घालें. ते प्लास्टर म्हळ्यार सिमेंट म्हणटा हांव, सिमेंटीचें प्लास्टर काडलें, दुसरें प्लास्टर घालें. दूख रावना, म्हाका सोसूंक जायना, न्हीद ना. तेदर उपरांत थंयसर उपाध्यक्ष आहली, थंय जावन आनीक डॉक्टर लागीं व्हेलें, आयुर्वेदीक डॉक्टर लेप घालतले. ताणें तें प्लास्टर काडलें आनी लेप घालें त्या पांयाक. जाल्यार दूख रावना. 3 डॉक्टर जाले. 4थो डॉक्टर कोडियाल हांगा मणिपाल व्हडल्या डॉक्टर लागीं, न्यूरो सर्जना लागीं, न्यूरो हाडांचे आनी शिरेंचो डॉक्टर ताचे लागीं व्हेले. तो हांसलो. ताणें इंकालींक वखद दिलें, ताणेंय दिलें, पूण दूख रावना. 13 जाले, 14 जाले, 15, 16, 18 तारीख आयली. 19 तारीखेर म्हाका बॉम्बे वचोंक. 21 थंयसर रेतेरी स्टार्ट. पूण 4 डॉक्टर जाले, 5वो डॉक्टर जालो, 6वो डॉक्टर जालो, गूण जावना. हें सत जेजू मुखार हांवें सांगचें. गूणच जावना. मागीर कन्वेन्शनाक वचोंक आसा. लागीं दीस आयला. ब्रदर एलियास आनी पंगड आमी आसले. हांव ते म्हणले, फादर आमी मुखार वेता, तुमी मुखार वचा, हांव फाटल्यान येता. 18 तारीखेर 19 तारीख जाली. 19 तारीखेर म्हाका वचोंक. 19 तारीखेर, 20 तारीखेर, 21 तारीख थंयसर कन्वेन्शन. 20 तारीखेर सकाळीं ती ट्रेनाची कॅन्सल जाली टिकेट, बसाची टिकेट काडली, वचोंक जावना. न्हीद ना, दीस रात न्हीद ना. 20 तारीखेर डॉक्टर एडवर्ड नजरेताक हांवें फोन केलें. तो मुल्लार संत आसलो, तोय ऑर्थोपेडीक डॉक्टर. तो म्हणालो कांय 5 जालां कोण ना, सर्जरी करया, ल्हान सर्जरी करया म्हणालो. जायत म्हळें.
21 अपॉइंटमेंट काडलें हांवें बॉम्बे कॅन्सल केलें वेचें ब्रदर कडेन सांगलें म्हाका येवंक जायना तो म्हणलो आतां खंयचो पाद्र मेळटा फादर तुमी येया हांगासर तुमकां उशेन दवरता तुमी बसून प्रीच करा तुमी आयल्यार पुरो बसल्यार पुरो म्हळें म्हाका जायना ब्रदर सोसूंक जायना पांय धरणीर धरूंक जायना पांय धरणीर धरून आसतना कितले दीस जाले म्हाका भूकूच सोसूंक जायना आनी फाल्यां 11 वरार म्हाका डॉक्टर एडवर्ड नजर आपयलां ताणें ऑपरेशन करून पळया 5 असल्यार काडया म्हणा पूण 21 सकाळीं 6 वरांचेर प्राडमाचो उपाध्यक्षीण आयली ताणें माय आसा ताणें ती बेन्नीबाई आसा ताणें उपाध्यक्षीण आसा पूत आसात मिसाक येयल्लो लोक वट्टू जाला इतली वक्त हाडली आनी त्या फिरगजकरान इतली वक्त हाडली ती सदनीत येवन मागणें करतली सदनीत म्हज्या बेड्डा लागीं येवन मागणें करतली पूण तें आसलें एक वखद तें वखद सांगलें म्हळें तें वखद हाड बाये तांबडें वखद आसा कोणेंगी काल दिलां तें वखद घे जायत फादर म्हणाली ती उपाध्यक्षीण तिणें सगळे म्हज्या पांयांक आनी म्हळें हें वखद न्हय जेजू तुजें रगत जावं दी हे वखद न्हय जेजू तुजें रगत जावं हे म्हजे हात न्हय जेजू तुजे हात जावं हे म्हजे हात न्हय जेजू तुजे हात जावं म्हणाली आनी रडोनंत म्हणून या तुज्या सेवकाक तूं राख ताणें देवाचे उतार बंबईत परगट करचे जाल्यार खंयच्याच वखदांनी न्हय बागार तुज्या रक्तान तूं गूण कर म्हळें तिणें तशेंच म्हळें पुसलें रडोन पुसलें म्हणजे आवय आसली सगळीं रडतलीं इतले 7 दक्तेर जाले गूण जावना 11 वरार ऑपरेशनाक आपयलां त्याच वेळार 11 वरार जेट फ्लायट आहली जेट फ्लायट बूक केलां वचोंक तिणें पुसून जालें पांय सकयल धरा म्हणाली हांवें पांय सकयल धरलो दामलो दूख ना दोनी एकी पांय सोमा फुल्ल दामलो दूख ना दाडेलो दूख ना म्हणून म्हाका अजाप जालें 5-3-4 मिनटां पयलें 13 दीस 14 दिसां वळवळ्ळां 7 दाक्तेर जाल्यात 2 मिनटांनी पुसून हे 5 मिनटां जालीं भितर गेलो पांय दाडेलो उडी मारलो डान्स केलो कांय केलो दूख ना संपूर्ण तरान त्या एका तिणें सांगल्या रिपीट केल्ल्या मागण्या मारिफात उतरां मारिफात त्याच वेळार म्हजो पांय गूण जाल्लो हे लायव्ह अजाप मगाच्या भाव भयणीनो हांव विसरूंक शकना त्या जाग्यार बरें जाल्लें हांव उपरांत 11 वरां म्हजो भाव म्हणालो आतां कसो आतां घाल जालो म्हणून एअरपोर्टाक गेलो 11 वरार ऑपरेशन वचत जाल्लें देवान म्हाका गूण केलें अजाप केलें मागण्यान परिफात तो 7 दाक्तेरांक गूण करूंक जावना काल 1 मिनिटाच्या मागण्यान गूण केलें आनी बंबई मारोड इतलो लोक वट्टो जाला कन्वेन्शन बायबल कन्वेन्शन थंयसर उतार परगट करूंक जालें मागण्यान बळ आसा प्रेयर हॅज गॉट ट्रेमेंडस पावर मागण्या बळ आसा देखून म्हणटा तुमचे मागणी गरज म्हाका कळया मागतना तुमी चिंता मेळटले म्हणून आनी मेळटच हें देवाचें उतार पूण मगाचे भाव भयणीनो ते उतार आमी घेवया किर्तन 118 म्हणटा वड 5 म्हज्या आकांतांत हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो म्हज्या आकांतांत हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो ताणें म्हजी विनवणी म्हजी विनती म्हजी इंटरसेशन आयकलें आनी म्हाका निवारलो म्हाका गूण केलो हेंच सर्वेस्पराचें उतार चॅप्टर 118 वर्स 5 म्हाका ताणें गूण केलें हांवें उलो मारलो सर्वेस्परा म्हाका आयक म्हजी विनती ताणें आयकली आनी म्हाका निवारलो देखून उबे रावन आमी समेस्त ह्या मागण्याच्या जाग्यार देवाच्या जाग्यार आमी आयल्या मागण्याच्या घरां आमी आसा देवाच्या जाग्यार आमी आसा आंगणांत आसा सर्वेस्पराच्या मुखार ह्या आंगणांत आसा सर्वेस्पर आमची मागणी आयकूंक आमची देवाचे उतार आमी आयकून तयार केले पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागली त्याच पवित्र आत्म्याच्या कृपेन जेजूची गूण करची सकत दैवीक सकत मागणी करून उपकार मेळची ती सकत दैवीक कृपा आतां आमी या जेजूतान मागया कृपेचो सागर तो
ती कुर्पा आतां वाडोनी आमकां सुमेस्तांक मेळोनी मागिल्लें आमकां कुर्पा मेळोनी म्हणून आतां पवित्र आत्म्याचें गीत गावया आनी गुण करची सकत आमी मागून घेवया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. दिवी गलियां देवाची कृपा देवाचे बेसांव आमी मागया
सुरवे दीस आमी मागून घेतला ताच्या आत्म्या धाड म्हणून जेजू आमकां समेस्तान हांगासर येयल्या हर एकल्याक मागून सांगिल्ल्याक बेसांवांक देवाचे बेसांव आमी मागून घेवया गावया हे देवाड्या सक्रमेंताक. सक्रमेंता काल तुझ्या कसांचो उगडास आमकां सोडला तुझ्या सडवणीचो निस्तेर आमी भोगतना तुज्या कुडीक देवीक सकत वळूंक मागणी करूंक आमकां शिकय मागण्याक आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरूंक मागण्याच्या बळान आमचे क्रिस्ती जिवी जिवंक क्रिस्ती मावल्यांनी आमी बळोवंक आमकां कृपा दी मागण्या आमी करता क्रिस्तांच्या सुन्या वरवीं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. मागण्याच्या स्पिरिटान आमचे सगळे गरजो सांत लॉरिसा मारिफा देवाक भेटोवंक उपकारी मनान आमी हांगासर आयल्या. देव आमचे काळीज खंडीत पळयता आमचे काळीज तो पारखिता. सांत लॉरेसाच्या स्पिरिटान एक बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक देव आज आमकां आपोवणे दिता. आमची क्रिस्ती जिणी बरी जाय क्रिस्ती जिणी ताच्या मावल्या बरी जिणी जियोंक कृपा मागा जाय. आमी जाय मीठ रूच दिवचें आसलें. आमी जाय मीठ
हेरांकी रूस दिवचे तसले आमची जिणी रूस जाय हेरांकी रूस जावचे बरे पळय जाय खंयच्याय एका मनशाक आमी पातकान पडनाशें ताळणेन सांपोडनाशें आनी तांणी पातकांत पडोवंक आमी कारण जायनाशें रावोंक आज आमकां देवाचे उतार उलो दिता आमची जिणी हेरांक एक मावल्या बरी प्रेरण दिवचें तसलें जायचे शिवाय हेरांक स्कांदल दिवचें तसलें जावं नजो आमचे जिवी जावं नजो एक स्कांदल हेरांक आमी जायजे एका उतरान सांगचे प्रमाणे आमी जायजे आनी एक वांजेल 4 वांजेल आसात आमी जायजे आनेक वांजेल वो वांजेल आमचे जिणेचो हेरांनी वासी जाय हेरांक प्रेरण मेळा जाय आनी आमच्या जिविताच्या वांजेला मरिफात हेरांक सोडवण लाभ जाय ह्या दिशेन सांत लोरेसाची मजत घेवन आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया फावो ते बरी वांटो घेवच्याक आमचे मीस बलिदान अर्घ स्तुतेचें बलिदान देवाक मानवच्याक हे वर्त्य मागणे अर्घ स्तुतेचें देवाक फावो जावच्याक आमच्या पातकाची आमी दूख धरया देवालाचे बक्षाने मागया हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसलुम्या सरून सांगता मनान चिंतून तोंडां दुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना सरपदेदार देव आमची काकूट करूंक आमची पथकां बगसूंक आमकां सास्ताचें जिवीत फावो करूंक आमेन
बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवंत लोरेस दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावून रक्ती साक्षांचे कष्ट मरण सोसून मायमेवान जावंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय. ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सौम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुझ्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमीन. सांत जाकोबाच्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां तुमकां ग्रेस्तांक एक उतर सांगता. तुमचे वयर येवची आसात त्या आनवरां खातीर तुमी रडाजय आनी विळाप करीजय. तुमचो दुडू कुसोवन गेला. तुमची नाजूक मुस्तायकी सणसीन कांतयल्या. तुमच्या भांगराक आनी रुप्याक माती केल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवत जावंक पावतली आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्रासितली. अंत लागीं पावलेल्या ह्या काळार तुमी दिर्वी पुंजयल्यान पळया. तुमची शेतां लुविल्ल्या वावरेड्यांची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या. ती तुमचे विरोध बोब घालता आनी तांच्या हाल हवालाचे शब्द फौजीच्या दनयाच्या कानान पडल्यात. संवसारी तुमी गम्मतान आनी कुशलयेन जियेल्यात आनी तुमची काळजां मासा कातरच्या पुश्टी पाडयां बरी सरबेन वाडोवन संहाराच्या दिसाक आयती केल्यान. निरापराध्यांक गुन्यांवकान करून तुमी तांकां जिवेशी मारल्यान. ती तुमकां आड रावोंक नात. देवाचें उतर हें. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसा ती भागी. सकल भितर तन सुबैल
Can you be ready? तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया तुम्ही क्रिस्ताचे पाटलाव म्हणले खातीर कोणी तुमकां एक कोप उदक पियोंक दीत जाल्यार सच सांग तुमकां सांगता तांकां इनाम केन्ना चुकचें ना जो कोण म्हाका सत म्हणटला ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पातकाक कारण जाता ताच्या घोंट्याक दांत्या पातोर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें तुजो हात तुका पातकाक कारण जाय जाल्यार तो कातून उडय दोन हात आसून यमकोंडाच्या पालवानांत जाल्यार उज्यांत तुका उडोवचें प्राच एक हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरची तुका कितल्याकी बरें तुजो पाय तुका पातकाक कारण जाय जाल्यार तो कातून उडय दोन पाय आसून यमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास थोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें आनी तुजो दोळो तुका पातकाक कारण जाय जाल्यार तो कोंकून काड दोन दोळे आसून यमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राज्यांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें थंय खावपी किडो केदींच मरना जळतो उजो आदींच पालवाना कित्याक हर एक मनशाक उज्यांत नितळ करूंक जाय मीठ बरें वय पूण मिठीच आळणी जाय जाल्यार कित्याक ताका करसाण दिवची तुमचें थंय मीठ आसूं दी तेन्ना तुमी एकामेकाक समाधानान जियेतल्यात तेदवान तुमी एकामेकाक समाधानान जियेतल्यात देवाचें उतर हे क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो आमचे जिवीत आमचे जीवन कशें जाय म्हणून आयची सुवार्ता आमकां आपयता तुमचे ते मीठ आसूं दी मीठ सॉल्ट तुमचे ते मीठ आसूं दी ते जाल्यार तुमी समाधानान जियेतल्यात हाचो अर्थ कितें हाचो अर्थ हाच्या पयल्या वाचपाक सरी केल्यार तुमी कसले जिवी जियेतल्यात म्हणून जीवन आसात म्हणून सान जाकोब आमकां सांगता तुमी कसले जिवी जीवन आसात तुमच्या बांगराक माती लागल्या तुमचो दुडू कुसोन गेला तुमी बिरवी पुंजयल्यांत म्हणटा म्हणजे तुमी पिट्टाशी तरान जीवन आसात ह्या संवसाराच्या रक्त मासा प्रमाणे तुमी जीवन आसात तुमी संवसारी जावन आसात म्हणले अर्थ सांजाकोब आमकां दिता दुडू पुंजोवचो तुमच्या दुडवाक तो कुसोन गेला कितें फायदो स्वार्थ अभिलाषा वरबस अंगलाप आपस्वार्थपण
हेत पिशा आयच्या राती तूं मरतलोय. त्या ग्रेस्त मनशाक देवदूतान सांगलें तुवें पुंजोवन कोणाक फायदो. दुडू पुंजोवन 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 बँकान दवरन आल्लेतले आस्त बदी काडून कितें फायदो. आयच्या राती तूं मरतलोय हेत पिशा म्हणटा. तर कोणाक फायदो. एका दुडवा खातीर कितें पुरा जाते आसा ह्या संवसारांत. अन्याय आनीत भ्रष्टाचार कमिशन लंच सोडून गेला दुडवा खातीर. दुडवाच्या अभिलाषा, दुडवाची आकांक्षा, दुडवाचो अरबोस देखून देवाचे उतार म्हणटा तुमचो दुडू कोसून गेला, तुमचे भांगराक माती केल्या. देखून कितें जायचें. देखून आयच्या पयल्या वचपांत सरी जावन ताका जवाब आयच्या सुवार्तेंत जेजू आपुरबायेन सांगता. एक कोप शेणें उदक उदक म्हणना तो एक कोप म्हणटा. व्हडली मालती म्हणना, मोडकी म्हणना. एक कोप 1 कप उदक तुमी म्हज्या नांवान तें कोणायकी दिशा जाल्यार उपकार करशा जाल्यार गरजेवंतांक या दान धर्म करतात तुमी. म्हज्या नांवान कितेंय तुमी हेरांक दितात, म्हज्या नांवान तुमी हेरांक दितात, ताचें इनाम ताचें प्रतिफळ सर्गीच्या राजान तुमकां आसतलें. देखून पिट्टाशी जायनाकात. तुमी हांगला पर्पज दवरनाकात. दिल्ल्यान तुमी घेतात. देवाचे उतार म्हणटा हस्त्या तोंडान दिता तो घेता. जावं दी तें दान धर्म, जावं दी तें बरेंपण, जावं दी तें बरें उतार, जावं दी बरें मन तुमचें तें आसा वय जाल्यार तुमकां इनाम सरकार आसतलें. ताचो प्रतिफळ सरकार मेळटलो. नांतर त्या यमकोंडांत तुमी लासूंक आसतलें. कशें ते जेजू म्हणटा इतलेंच. उपकारी मनान जाया. उपकारी मन तुमचें तें आसूं दी. भाऊ बांदवपणांची येया. कित्याक फायदो इतलें जोड घेवन. खंयसर तुजें दिर्वें आसा थंयसर तुजें काळीज आसतलें. हर एका शर्मावा वेळार सांत आंतोनी हें उतार सांगतलो देवाचें उतार. खंयसर तुजें दिर्वें आसा थंयसर तुजें काळीज. तुजें दिर्वें तुजो दुडू आस्त बदीक जागो हें म्हूण तूं चिंताय थंयसर तुजें काळीज आसा. तुजें काळीज आसूं दी देवा थंय. तुजें काळीज आसूं दी क्रिस्ता थंय. तुजें काळीज आसूं दी देवाच्या उतरां थंय. तुजें काळीज आसूं दी एवकरिस्ता थंय. तें तुजें दिर्वें तूं सर्ग जोडतलोय. संवसारीच्या रक्तामासा प्रमाणे जिवोवचें म्हळ्यार खा पिये गम्मत मार. रक्तामासा प्रमाणे जिवोवचें. पवित्र आत्म्या प्रमाणे जिवोवचें म्हळ्यार सोंसलीकाय, समाधान, संतोष, देवासपण, खालतेपण हें सगळें पवित्र आत्म्या प्रमाणे. आज आमी कशें जिवून आसा ओरोवन पळया. संवसारी जायनाकात. 4 दिसाचो गांवो हांगासर आमी तांबान जियेता, टेंटान जियेता. परमनंट न्हय. आमचें आसा घर तें गच्याक पयलें तुमी सोदा देवाचें राज. देखून जेजू म्हणटा इतलेंच तुमी मीठ जाया. कोणाकी पातकान घालनाकात. जायते फावटी आमी वॉट्सॅपान पळयता अर्दें करून नेसाण घेवन दुसऱ्यांक स्कॅंडल जावचें, दुसऱ्यांक एट्रॅक्ट करून पळोवचें, दुसऱ्यांक फ्लर्ट करचें. पाताक व्हरतें पाताक. तसल्या मनशाक गोमट्याक तांतापत्र पासून ताका दर्यांत उडया. कोणी एकलो मनीस ल्हानाक ह्या कोणाकी पातकांत घालचे बरी करी जाल्यार हांव एका देवाळा दुसऱ्यांक पातकांत घालीशें करता, तांकां पातकांक वाट करता, या ताका पाताक करून हांव वाट करून दिता. तळ्या मनशाक यमकोंडाच्या उज्यांत आसा जाय. थंय आसा किडो. नास जायना तसलो उजो खावपी किडो आसा. यमकोंड आसा म्हण जालें. ही जेजूचें उतार. यमकोंड आसा म्हण जालें. सर्ग आसा म्हण जालें. बरें केल्ल्या मनशाक सर्ग आसा, वायट केल्ल्या मनशाक यमकोंड आसा. पालवानांतलो उजो आसा. थंयसर लास्टच्या प्रास आमी जाय मीठ म्हणटा जेजू. तुमी मीठ जाया. तुमचें तें मीठ आसूं दी. कशें मीठ. जेवणाक एक मीठ घाल्यार रूच आसा. खंयच्याय जेवणाक मीठ ना जाल्यार रूचूच ना. काल्या कडेन जेवणाक गेलो आमी थंयसर सालाद दिलो. त्या सालाद मीठच घालूं ना. ती म्हणाली हो मीठ ना सगळीं बोंब मारली. चाप्पें.
आमची जिवी चाप्पे जावन असो मीठ जायचे मीठ असल्या मात रूस ते मीठ आळली जालें कशी खरसाण दिवची आमकां दिल्यान देवान देणी उपकारी मोन उपकारी काळीज बरें मोन हे हात पाय दिल्यात जर तर हो म्हजो दोळो वायटाक खोटेपणाक म्हाका म्हजी जिवीत पाड करूंक कारण जाय तर काड सोड हेमकोंडा उज्या प्रास एक दोळो आसचें बरें जर तर तुजो हात पातका कारण जायत कोणाक मारीत कोणाक मारूंक उबें करीत तो कातून काड एक हात पुरो सर्गा वचोंक दोन्ही हात वचून हेमकडे वचच्या प्रास सर्गा वच एका हातांत पणी जर तर हो पाय खंयच्याय वायटा कारण जायत कोणाक कोटो मारूंक कोणाक वायट करूंक खंयचो हो पाय मिसाक वचून आसतना बाराक वचोंक देवसर लागीं वचोंक दर्गाक वचोंक बोटा लागीं वचोंक कारण जायत हो पाय कातून घाल एका पांयान तूं सर्गा वच जर तर म्हजी जीब वायटाक खोटेपणाक खबरो करूंक साडयो करूंक निरापराधी मनशाक अपराध करूंक पोटी मारूंक स्पोट साक्स दिवंक कारण जायत कातून उडय उलोवचें नाका बरें तरेन सर्गा वच तुजें काळी जर तर मेळेपण आसा खोटेपण आसा देवाच्या उतरा बरी काळी जावन आसा संवसारांतले पयले मेळे जाय तितले देवाचे उतार म्हणटा जेरेमियाच्या पवित्र ग्रंथांत मेळ्या पैकी मेळे काळीज कित्याक त्या काळजांत मेळे आसा जर तर म्हज्या काळजांत मेळे आसा तें पवित्र आत्म्या मार्फत काण सोड मीठ जावन रूच जा मीठ वगडोवचें म्हळ्यार मनशापण वगडोवचें मन जाता तें एक वाघ आसा एक रान मन जात आसा तांचे तें काल म्हण कळना वॉट आर ते रॅशनल एनिमल वी आर रॅशनल एनिमल दे आर एनिमल जर तर आमचे ते मनशापण ना जालें ह्युमिलिटी म्हणटा हांव तसलें मीठ ह्युमिलिटी म्हणलें मीठ म्हजें तें ना मनशापण ना हांव मन जात म्हज्या पेल्या तें म्हज्या भावा तें म्हज्या भयणी तें म्हज्या कुटुंबा तें म्हज्या गरजेवंता तें कोणी एकलो आसा म्हजें तें मनशापण म्हणलें ना जाल्यार ह्युमिलिटी म्हणलें मीठ ना जाल्यार हांव मनशापण होगडयलां जाल्यार हांव मन जात म्हजें तें मोग म्हणलें मीठ ना जाल्यार हर एक कोटी रागत आसा उलयल्या उतराक शॉर्ट टेम्पर हॉट टेम्पर राग दोन बायलां मदें झगडें द्वेश हगे रिवेंज म्हजें तें आसा मीठ म्हणलें मोग म्हजें तें ना जाल्यार हांव खंयच्याक फायदो बक्षणें म्हणलें मीठ म्हजें तें ना जाल्यार हांव बक्षिना जाल्यार समाधान म्हजें तें ना जाल्यार समाधानाची मीठ ना जाल्यार बक्षूंक तूं तयार ना जाल्यार म्हाका समाधानान जिवंक जाता गे म्हजें तें सोंसणीकाय म्हणलें ना उठिल्लेपणाक हांव बेजार करता निराश जाता म्हजें तें समाधानांत ना संतोश ना सोंसणीकाय म्हणलें ना हर एका उतराक म्हाका राग येता म्हणजे जिवीत कशें जायत म्हजें तें समाधान ना संतोष ना तिरस्साण ना निराशपण हर एक पुटी मीठ म्हणलें भरवसो मीठ म्हणलें समाधान मीठ म्हणलें मनशापण म्हणजे सॉल्ट ऑफ ह्युमिलिटी salt of forgiveness, salt of love, salt of adjustment, salt of unity. मुझे ते ना the absence of this salt ये मुझे ते ना जाल्यार मुझे जीवित कशें देवाचे लास्ट उतार ते म्हणटा देवाचे उतार हांगासर मी आयकल्ल्या प्रमाणे तुमचे ते मीठ आसूं दी मीठ मीठ ऑफ ह्युमिलिटी मीठ ऑफ फॉरगिवनेस मीठ ऑफ लव मीठाचे मोग मीठ म्हणलें संतोष मीठ म्हणलें समाधान तुमचे ते आसूं दी ते जाणा तुमी समाधानान जियेतल्यात आमी मागीर आज खंयच्या तळार आसा आमी आमचे ते मीठ आसा गे समाधान म्हणलें मीठ आसा गे संतोष म्हणलें मीठ आसा गे मनशापण म्हणलें मीठ आसा गे जेजू इतलेंच म्हणटा तुमी जाया मीठ म्हणून तुमचे ते मीठ आसूं दी मीठ म्हणलें रूच तुमचे आमी रूच दिया हेरांक आमची जिवी जावन दी एक बरेंपण करचें हांगा आसून भुमीगे बारा जावच्या बदलाक कितें पुणी बरें करया न्ही कितें पुणी बरें कर सर्गाक वचया न्ही तुका जाता जाल्यार बरें कर वायट कर नाका पाड कर नाका कितले पुटी आमी पाड करता बरें करना पाड करना तूं बरें करना जाल्यार म्हणना पाड कर नाका म्हणटा आमी जायते पुटी आमी वायटच करता पाडच करता खबरच करता गॉसिप करता नाका जाल्ले अशें अपराध करता निरापराधी मनशाक पातकान गलिशें करता
ताच्या बदलाक जेजू एकच उतार सांगता मीठ जा. त्या दाडा तूं समाधानांची येतलोय, दुसऱ्यांकी समाधानांची येवंक सोडटलोय. तुजें कुटामी बरें जातलें, हेरांचें कुटामी बरें जावंक सोदतलें. कितली कुटुंबां आमी पाड करता, कितले जिवितन पाड करता, आमच्या मोसरा मरिफात सोयरीक तुटयता, विजा म्हणून अशें करता. कितले आमी सोयरीक तुटयता आमच्या क्रिस्तांवांक. आमीच म्हणटा क्रिस्तांवांक आले तितलो मोसोर कोणाक ना म्हणून. ह्या मोसरा वरवीं बरेपणाचे मीठ नातल्या वरवीं, मोसराच्या हाग्या वरवीं कितल्या जाणांच्या पोटाक आमी पाय दिला, कितली कुटुंबां आमी पाड केल्यान, कितल्या जाणांची जिवीत पिड्ड्यार केला. ताचे लेख आमी दिवंक ना न्ही देवाक. यमकंडा वच्या प्रास सरकार ताचे प्रतिफळ मेळटलें. इल्ली म्हणी कुमो कर, एक कोप शेळे उदक दिल्यार रे पुरो. जेजू म्हणटा इतलेंच, एक कोप उदक दी, ताचें प्रतिफळ मेळना तर कितली बरें काम करना, कितल्या मोपान सरकाराचो वशीत. सांत लोरेसान तेंत गेलें, दुबळ्या धाकट्यांक तो पावलो, निर्गतिकांक पावलो, गरजेवंतांक पावलो. निमाणें आज सरकार सांत जावन आमचे बसत विनाती करता. तर आमी मीठ जावया. आमचें तें मीठ आसूं दी, मीठ बरेपणाचें, मीठ मनशापणाचें. समाधानान आमी जियेतले, हेरांक समाधान जियोंक सोदतले, सरकार समाधानान वतले, बरे मरणाची कृपा आमकां मेळटली. थंयसर संतोशान जेजूचे मुखामळ पळोवचे भाग आमकां मेळटलें. आमेन. पेज नंबर 134 134.
सो पर्यंत तुझ्या मगसो तुझ्या महान जगासो पर्यंत तुझ्या मगसो तुझ्या महान जगासो म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागत. हे तुमच्या अत्यंत बलिदान आपल्या मनगणिमेंदी आमच्या एका पुलिसच्या अथवा प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपणी करून भाग्यवंत लोरेस जमनीन तोंपलेल्या गोवांच्या खणाबरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो. पवित्र सभेक सुमाम पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराचे सडवणे पासोत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पवेदन आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंत लोरेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सरून आपले रगत वारून तुझी विचित्र पदवी दाखयली. या परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. अशें आमच्या स्कर्गायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. संसार बरा तुझ्या वैभव सुगी तुकाचे सुगी तुकाचे सुगी तुकाचे सुगी तुकाचे सर्वेश्वराचे सुगी तुकाचे सुगी तुकाचे सुगी तुकाचे सुगी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंदो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कायत ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पित त्याच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्ते कराराचें हें रगत पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarta so good pargo to now. Jesu milo, Jesu jiwon sala, Jesu noyan edolo. बापा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणा समी भक्तीपणे उडास करता आणि जिविताचो उंडो सोडवण्याची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावट केला देखून आमी तुका दिन मागता आनी जेजूची कूड आनी रगार सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेश्वराख्य प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेस उडास कर फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा जेराज आयजक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्तांक तुजे पजळीक मुखामळ फळो फोव कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवार मरी देवाचे माये संगती भगवंत दर दुता सांग लोरेस सर कळे तुका मानवळ्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Dios Jesu वरवीं Dios Jesu संगता Dios Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थन दिर्घेवन आमी म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे राजन कायम तुझी खुशी सर्वांची संसारात ओम सोदीस पडतो ग्रास आजरदी आनी आमी आमचे सुकेला मुक्षता तशें आमचे दुबात खां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिनाका आनी आमकां मेळो सर्वेस्परासर वायटा विघ्नांतले आनवार अवघड आपयांतले पिडे शिडेंतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्रेतल्यांक आमकां उदार काकुळटीन पातकांतले सुटय आकांतांतले वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रवेच्या बावरत्यांचेर दिश्ट कर तुझ्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माये मोगस एक वरस गुड जावन एकामेकाक शांती दियात
संसाराची पाप काढते आमची काकुते देवाची शिणी संसाराची पाप काढते आमची काकुते देवाची शिणी संसाराची पाप काढते शांती आमका शांती पळया जेजू ख्रिस्त ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे सुनिया $187 Santo Jimasa Dasita Tuji Tuju Asami Sata Tuji Sonya Pati Pamrata Jesuri Tukaza Bila Tuya Kanya Tutakin Sadaha Ashita Atmomo Tuka Sada Ita Preka Tuka Sinto Mata Dalita Jesu Itu Naizan Bila Tuya Kanya Tuka King Sada Ashita Atmomo Tuka Sada Ita Preka Tuka Sinto Mata
Jesuit tuka zambida tuyatanya tuka kim sugaha ashikan etmobozu tuka sugaita kita tuka sim tuata lalita Jesuit tuka zambida tuyatanya tuka kim sugaha जेजूच्या आणि आमच्या मोगळ्या बापा आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणावरवी भाग्यवंत लॉरेन्सच्या काळजा बरी आमची काळजां दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आल उपद्रांक उघड तांच्या गरजांक पावूंक आमचे पाय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी भक्तिल्यांचे हक्क राखून आमकां जागृत कर या हक्का पासत कष्ट मरण लेगून सोसून आमकां तयार कर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालू वसुनियात क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाची उपकार आमचे तुझी दिसवा देवा कान मैमानी भक्ती तो फावो भाग्यवान लॉरेन्सा आमचे तुझी दिसवा देवा कान मैमानी भक्ती तो फावो सांत लॉरेन्साक नोवेनाचे मागणे येजूचे वन मार्तिरा सांत लॉरेन्सा तरण्या प्रायरीस वावरथे खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्ल्या आयकांचे खालते मागणे वरच्या पाचयेन आमी तुजे सत्संग येयल्या जीव भावार्थेर भरोसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसात सरी जावन निश्कळपण आमचे थंय परजल शंकर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांक थंय कालतेपण आमी दाखय शंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेन कश्टान वरांक आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावो शंकर आनी बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शोलिल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर तुजे बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्गस जाणी आमकां पाव
प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. सबर जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात. जायत्या जाणांक बरेंपण जाल्लें आसा. बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासून एग्जामांत बरे मार्क्स मेळिल्ल्या फावो जावं सिक्कीमांत वावर दिवच्या एका सोल्जराक सर विघ्नांतले राखून व्हरूंक आंगार असले धवी कथा मात जेवण वचोंक बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एकल्यान वायट संवयो सोडूंक पिंताचे किडनीचे स्टोन नापयस जावंक मागतात. स्ट्रोक जाल्ल्या व्यक्तीक बेगीन चलोवंक बोल मेळोवंक आवय पुतांचो संबंद बरो जावन दोगांनी चिंतल्लें काम बेगीन संपोवंक पोंताक पळोवंक 8 जाणांक जर कस्ट आनवरांतले नीव रावंक मागता. सांतोर्साच्या मजतीन दोगांचे सायनस एसिडिटी गूण जावंक बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन मेळोवंक नीट आनी सीट एग्जामांत पास जावन मेडिकल सीट मेळोवंक तेगांचे कोर्टाची केस बेगीन सित्यार्थ जावंक तेगांचे पांयांत आसचे बोळ नापयस जावंक 4 जाणांक काजर बऱ्यान जावंक दोगांची सगळ्यांची दूख आंगाची गूण जावंक दोगांक लोन फारीक जावंक बरी न्हीद पडोवंक दोगांचे थायरॉयड मायग्रेन गूण जावंक पोयण बऱ्यान जावंक पोटाचे हार्टाचे समस्ये परिहार जावंक आमच्या देशाक बरो सरकार बरो फुडारी बरो प्रधानमंत्री विंचून येवंक सगळें बरेंपण जावंक देशाक बरो पावस मेळोवंक केस चडचे रावंक इस्रायल आनी इराण देशांत शांती लाभोवंक चोरी जाल्ले भांगर फाटी मेळचे खातीर मागतात. आमा समेस्ताचे तेसां पासून मागतना प्रत्येक तेसां पासून मागया एकल्याचे पोटाचे समस्ये परिहार जावंक डायजेशन समान जावंक रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी LFT RFT फंक्शन जावन रिपोर्ट नॉर्मल मेळोवंक दोगा भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक मोतीक समाधान मेळोवंक एका स्त्रियेचे फूल बॉडी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक विनोद म्हणल्या भयणीची कॅन्सर पिडा गूण जावंक एका चेड्याक बरी सैरीक मेळोवंक एकल्याचे आर्थरायटीस पिडा गूण जावंक लॉरेन्साची ब्रेनाचे कॅन्सर पिडा गूण जावंक आनी जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगलां. आमा सुमेस्तांनी ते समा मोबायला मार्फत वॉट्सॅपा मार्फत ईमेला मार्फत दिल्ली ते समा आसात. जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगलां. कांच्या इराद्या पासून मागया प्रत्येक तरान ह्या पवित्र तळाचे सर आमचे समस्या परिहार जावंक हांगासर परत आनी परत इजा दिवच्या त्या एका मनशाक संपूर्ण तरान देव ताका परिवर्तन करूंक देवान त्याच्या मोतीक उजवाड हाडचे पासून आमी मागया. आनी ह्या पतीच पासून आमच्या आज बेजिलिकाची जायती योजना आसात ती संपूर्ण तरान जावचे पासून सांत लोरेन्साच्या मानाक देवाक वर्ती महिमा जावंक मागया. ಕರ್ತವ್ಯದ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಕಾರ್ಲ ದೇವರು ಅವರ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಆಗಲಿ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳು ಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಸ್ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ದಯೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ಸಾರ್ಥವಾಗಲಿ, ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಈಗ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वडवडांच्या उज्याचेर जायत वर्षां तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केन्ना आमी पालवशें कर म्हूण लालेन मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. सोम्या दयेन आयकून आमचे मागणे. सोमी तुमचे सवे आसूं.
सर पदवीधर ससनाच्या देवा हांगासर हजर असलेल्या आम्हा समेस्तांच्या भक्तिकांक्षे गुण करची सकत पिडेस त्यांच्या कुडीन वचून कस्तूंच्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादित करताय वडा मोगान सांभाळताय या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घालून पातकाक शिक्षा जावन रेवडिल्ल्यांक सर बांदपासांतले सुटका दी मोतीची कुडीची सर दुतांचे तावन पयस कर तुझ्या आगणीत काकुळतेचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुझ्या भक्ता सांदोरसाच्या प्रत्येक माजोतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय या बजलिकांत येवन तुझ्या दैवीक सावस असो संतोष समाधान तांकां मेळना म्हणली दादोस काय तांची जावं दी शांती जोडली तुझी सक्रां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणी देखी प्रकार सोडून तुझो मोग आनी बरेपण पासरची करी भक्तीवंत जावन जिवन तुका महिमा दिवंक तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवेरांनी तुमचे संरक्षण कर तुमचे भितर तो रावो तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट पडून तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखण व्हरून तुमचे वयर तो रावो तुमकां आशीर्वाद दिवं सर पदवेदार देव बाप आनी पोतो आनी पवित्र आत्मा सालोर सामरिफात तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशीर्वाद घालू हे पवित्र आत्म्या या पवित्र उदकांत शेणिल्ल्या मरिफात सडवण लाभो पातकांचे बक्षणय मेळोवन या पवित्र तेलान हर एकल्या कपालाचेर माकल्ल्या मरिफात तांचे ते आसली सर पिडा बावडता मरिफात तांच्या गुण जावन पवित्र आत्मेचे देणे लाभोवन संतोशान ती पाटी वचोवन या जाग्यार साक्ष दिवं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಬಂಧುರ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು आनंद आनंद है बंधुरा बंदाग निन स्पर्शवु आनंद आनंद है येसुवे अभिषेकरी ಮಾಡುವ ನೀಡಲು ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಬಂಧನ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಪಾಪದ ಪುಣ್ಯದ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡುವ ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವ ಪ್ರೇಮದ ಆತ್ಮನೇ
ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವ ಪ್ರೇಮದ ಆತ್ಮನೀನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರಿ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಬಂಧುನ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಬಂಧುನ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಸುರಕ್ಷಕನ ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯದ ಆತ್ಮನೇಮ ರೋಗವ ನೀಗಿಸಿ ವ್ಯಾಧಿಯ ತೊಲಗಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಆತ್ಮನೇಮ ಸುರಕ್ಷಕನ ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯದ ಆತ್ಮನೇಮ ರೋಗವ ನೀಗಿಸಿ ವ್ಯಾಧಿಯ ತೊಲಗಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಆತ್ಮನೇಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಬಂಧುನ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ Amen.
भाग्यवंत लोरेसा आम्हा बसून विनंती कर. भाग्यवंत सुचे कुर्वे निवार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.